मायण्या पोस्तोडा रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून फावंटन तयार जाला। एके वटेन लोक उदका खातीर वळवळे काडटात जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायन फुटून शेकड्यांनी उदक व्हांवून वता। बस्तोड्या रस्त्या कुशीक पायपलायन फुटून वाहनां चलोवपाक लेगीत त्रास जाता। अर्दोंचो आमदार कार्लोस फरेरान हाचेर लक्ष दिवन ही पायपलायन दुरुस्त करून घेवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। वो जाला फ्लोरा फावंटना वोन व्हडलो हो येदो व्हडलो फावंटन हांवें केन्नाच पळोवंक ना। फर्स्ट टायम पळयता हे मोयड्या बास्ताराच्या रोडाचेर। हांवें सकाळीं तो कोण आयिल्लो ते पळयला आनी गेला आनी मागीर तेजी खबरूच ना। आतां हे इतलें व्हांवता कोण, उदक इतलें व्हांवता कोण रिस्पॉन्सिबल हेचे हाका? मुदलाक लोकांक उदक ना। हे कोण पळयता? हेल्पलायन तरी आहा, हेल्पलायनूय ना, कोण पळयता? हेका जबाबदारी कोण? PWDचे पायप हेका जबाबदारी कोण? तेंच्यांनी हांगासर पयलीं पळोवंक जालें सारकें जाता वो ना तें। तो वाल्व लीक जाला हांगासर फुटला आनी पळय उदक व्हांवता न्हू। एक रिक्षावालो ताणें 4 पाटी गाडी घुंवून आयली आपणाचे रिक्षा धुवपाक। आतां आनी एक मोटर गेल्लें ताणें तांतल्यान ते फावंटनांतल्यान व्हेलां। असलें कित्याक जावंक जाय? सब स्टँडर्ड वस्तू कित्याक घालूंक जाय? हाका कोण रिस्पॉन्सिबल? हांवें एकूच म्हाजी विनंती आहा, कार्लोस बाब हेका मातशें पळोवन घे आनी हे सगळे पत्ते सारके कर। हे सब स्टँडर्ड वस्तू घालता ते बंद कर।